आयज जेजू आमकां एक वपार घालता. आनी कित्याक हे घालता ही वपार? कित्याक जेजू वायट स्वभाव असलेल्या पातकिया मनशां बरोबर तो ताचो वेळ सारतालो. आनी हें पळोवन हे फारिझेव आनी हे धर्मशास्त्री जेजूक प्रश्न करता, जेजूच्या शिसांक प्रश्न करतात, कित्याक तांचो गुरू हे वायटव्या मनशां बरोबर वेळ सारता काय म्हणून. आनी तेन्ना ही वोपार जेजू सांगूंक सोदता. हे वोपारींतल्यान जेजू आमकां कितें सांगता की आमकां दाखयता की देवाचें काळीज, देव आमचो माये मोगाचो देवाचें काळीज सगल्यांक, फकत कोण बरें करता तांकांच न्हय, पूण चड करून हे कोण वायट वाटेन गेल्लेले आसात तांकां. आनी तो सांगता की जेन्ना एक वायट मनीस आमी जी पातकांत आसात ती पातकाच्या वाटेन वयता तेन्ना परतून आमचें जिवीत बदलून येतात ताचे सोंशी, तेन्ना देवाक इतली खुशालकाय भोगता की तो आमकां आपल्या ध्यानांनी भरता. आनी हेंच तो आमकां दाखोवंक सोदता. आनी आमकां हे भाशेन जायते भाशेन जेजून आयज आमकां दाखयल्लें आसा. आमी पयत पुस्तकांत वाचत जाल्यार जेजूचें काळीज आमकां, जेजूचो मोगाचो अनुभव आमकां जायते भाशेन मेळटा. आमी पळयत जाल्यार मातयेवाक देखून जेन्ना तो 2 वसुलदार आसतना जेजून ताका आपयलो. 2 वसुलदारांक समाजांत कांयच स्टेटस आसूंक ना, तांकां ताणें नाकारलेलो कशें तांकां म्हूण मानताले. पूण जेजू ताका आपयता आनी आपलो शिश्य जावंक तो ताका एक सैक दिता. तेच परीन आनी जायतीं उदाहरणां आसात. आमी जाणा जाकेव आनी जायते अशीं जायतीं जाणां आसा जेन्ना जेजू तांकां आपलो मोग दाखोवन तांकां तो आपणायता आनी तो तांकां एकठांयता. जायते पातकांत बुडलेले